सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेजू करपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. कितें भाशेन हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया आयच्या दिसाक ब्रॅडली बॉर्जिस आनी विल्मा डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कितें भाशेन मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत. पाप साहेब सद्याक बरो ना आनी ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. हो ट्रिटमेंट बरे भाशेन जावंक आमच्या पाप साहेबा पासत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया वेगवेगळे तरेन आमच्या गोंयांत ज्यो वस्तू घडटात ह्या दिसांनी, बो करून नीत स्वता पासत जे कोण वावुरतात तांचेर सरकार आनीक थोडे फावटी आमचे वेंचून काडलेले आसा ते आड वेता हें आमकां दिश्टी पडलां ह्या दिसांनी. जाल्यार हे आमचे सगळे भाव भयणां निती पासत स्वता पासत झुजूंक मुखार सरलेलीं आसात. तांकां सगल्यांक देवान आपले नितीन शांतीन आनी मोगान सांबाळूंक तांचे पासत मागुया. आमी वेंचून काडलेले आसात आनीक जे आमची जबाबदारी घेवन वावर करतात ते जबाबदारीचे मनीस जावचे पासत तांचे पासत मागुया. आयची मिसाची मांडावळ करतात फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज. फुडल्या आयताराक आमी आख्ख्या गोंया ही भावार्थाची यात्रा करता. तर मागुया आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत आमचे गोंयचे पवित्र सभे पासत ही भावार्थाची यात्रा आमकां सांत जुजे वाजाचे भाशेन जावंक आदार करूंक आमी आमचें जण एकल्याचें काम आमचें जण एकल्याचें मिसांव आमी बरवाशान फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाचो 8वो आयतार पाळटाव. आमचें जिवीक एक बांदार. एका बांदारांत बऱ्यो आनी वायट वस्तू आमी घालूंक जातात. तेच भाशेन आमचें दर एकल्याचें जिवीत. ह्या आमच्या जिविताच्या बांदारांत बरें तशें वायट आमी आपणायता. पूण आयचो विशय आमकां म्हणटा, वचात बऱ्या बांदारांतलें बरें काडून फळां उत्पन्न करात. आयज आमचो देव आमकां आमचें जिवीत एक बरें बांदार जावन बरीं फळां आमच्या जिवितांतल्यान उत्पन्न करूंक आपयता. आमचें जिवीत एक बरें बांदार जावंक आमी बरीं फळां उत्पन्न करतलीं आमी मनशां जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा आनी बळ मागुया. झाडां आनी फळां आनी आमी जण एकलो झाडां भाशेन आनी आमी उलयता ती उतरां आनी आमी करता त्यो करण्यो आमच्या फळां भाशेन. हें मतीन दवरून हे मिसाचे सुरवातेक आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी बरें दिवचे सुवातेर वायट दिवपाक पावल्यान देखून देवाच्या काकलुतीक उलो मारुया. फळां वरवीं झाडाची कामायस्की कळून येता. तशेंच मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा. बापा मोगाळा आमचीं उतरां दुसऱ्यां सवें बरीं जावंक ना. आमच्या उतरां वरवीं आमी दुसऱ्यांक दुखयलां, तिडोक आनी राग हाडला. आमच्या दारूण उतरांनी आमी दुसऱ्यांचो अपमान केला. ह्या वरवीं आमी आमचो मोगाचो इश्टागतीचो आनी कुटुंबीक संबंद तोडला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तर मोरनाचें कूस पातोक आनी पातकाचें बळ समूर्त. बापा मोगाळा तुवें दिल्ले समृती प्रमाणे आमी जिवंक ना. परतेंच जाल्यार आमकां जाय तेंच परी जिवन आमी मोरनाचीं आनी पातकांचीं गुलामां जाल्यां. आमचें जिवीत बरीं फळां दितलें जावंक ना. आमकां बोगोस बापा. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. दोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड. बापा मोगाळा आमी पातकी जावन आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयल्यां. तांचें पातोक आमी वयर काडलां. पूण म्हज्या खासगी जिविताची नवसरणी करूंक हांवें प्रयत्न करूंक ना. आमकां बोगोस.
सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुटकोर. आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. Mój Madewa, Pucogi, Harisha, Dita, Cześćta, Sosari, Sorbe spora, Deva, Soki, Czaraja, Podvítar teba, Papa, Ami tu gana, Moskar Kota, Ami tuka din basta, Tuja Turvoj bova paso, Ami Duka Pakata Somia Jesu Krista Papacha Eklias puta, Somia deva, deva shri, Tu Sonsarache papatai, Amchi kakuku, Tu Papacha uzviak kostai, Amche magni aikunge, Idyak povi atmya sangati, Dev Bapache moimin, Jesu Krista, eklos tu povin, eklos tu ishvor, eklos tu Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. Amen. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. कुमराचें आयदोण बाटयेंत घालून कोसाक लायतात, तशेंच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां वरवीं झाडांची कामिस्काय कळून येता, तशेंच मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताका वाकाणू नाका, कित्याक हीच ताची परिक्षा. नीत सोशी जाल्यार तुका ती मेळटली आनी एक दोबाजीक आंगोस्त कशें तूं ती न्हेसतलोय. देवाचें उतर हें. जबाब सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. जबाब सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. किनोऱ्यो वाजोवन ताच्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. भोव व्हरत्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक आनी रातभर तुज्या विस्वासपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. प्रमाणीत मनीस माडा वरवीं वचतलो, लेबनाच्या देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोमलोलो, आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस मातोळ. जबाब सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. म्हातारे पिरायेक लागून ते फळां दितले, तोकतोकीत रोशरोशीत ते तोगतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगटतले, कसलीच कोड ताका ना, तो एकलोच मोजें खोडप. जबाब सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, विनाशी तें
अविनाशी जातोच आनी हें जें मोरता तें अमोर जातोच बरयलोलें आसा तें उतर घडोवन येतलें मोरनाचो बोस जावन जोयत आयलें ए मोरना तुजें जोयत खंय ए मोरना तुजें कूस खंय तर मोरनाचें कूस पातक आनी पातकाचें बोळ समूर्त आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जोयत दितल्या देवाक आर्गां दिवया म्हणटच भोव मोगाळ भावा भयणीनो सदांच स्थिर आनी गोट रावात थार घेनासतना सुम्याची सेवा करात कित्याक सुम्याची सेवा करून तुमी निर्फळ वावर करची नात म्हूण तुमी बरीं जाणोत देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार जिकजिकतल्या तारा पोरी पृथ्वेर तुमी पोरजोलतल्यात जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता दोगूय खोणान पडचे नात शीस आपल्या गुरू परोस व्हरतो न्हय शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येत आरे बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी धोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें बरें झाड वायट फळ दितशें ना न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता कांटेरीचीं आंजिरां आनी सोराट्यांच्यो दाखो कोण काडीत म्हूण आसा बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता तर भरोन ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकडी तुका क्रिस्ता भुरग्यांना तें एक इंग्लिजींतल्यान एक सॉंग आसा आनी तुमी कडेन तें आयकलां जायते पावटी ताचो फकत कोरस म्हणटा इट्स ओनली वर्ड्स अँड वर्ड्स आर ऑल आय हॅव टू टेक युअर हार्ट अवे हें आयकलां तुमी पयलीं आयकलां एक पावटी म्हणत जा म्हजे बराबर सगळीं इट्स ओनली वर्ड्स अँड वर्ड्स आर ऑल आय हॅव टू टेक युअर हार्ट अवे उरलोलें आख्खें गीत म्हणचें न्हू पूण ह्या गितान खेरीत भाशेन उतरां विशीं
एक समजणी आसा उतरां कितलीं गरजेचीं. उतरां जीं आमी उलयता तीं आमचे कडल्यान जावन दुसऱ्यांक कितें दितात. आनीक एक इंग्लिजींतल्यान म्हणणी आहा, द वर्ड्स दॅट यू हॅव स्पोकन यू आर अ स्लेव ऑफ इट अँड द वर्ड्स दॅट यू हॅव ट्रेजर्ड यू आर अ मास्टर ऑफ इट. हें म्हणात सगळीं भुरगीं खेरीत भाशेन म्हणात, द वर्ड्स दॅट यू हॅव स्पोकन यू आर अ स्लेव ऑफ इट अँड द वर्ड्स दॅट यू हॅव ट्रेजर्ड यू आर अ मास्टर ऑफ इट. उतरां जीं आमी उलयता आनी उतरां जीं आमी सांबाळटा, जें उलयलें ताचे आमी गुलाम, जें कितें आमी दवरलें सांबाळून मागीर उलोवया म्हूण ताचे आमी मास्टर्स. जाय तेन्ना मागीर तीं उतरां उलोवपाक जातात. आयज आमी सगळीं जाणां उतरां उलयता. कम्युनिकेशन, थोडीं आमी उतरां तोंडान उलयता, थोडीं आमी उतरां आयज फास्ट सगळें सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर वो टॅक्स्ट मॅसेजीस धाडटा. आमचीं उतरां कम्युनिकेशन. वो थोडे फावटी आतां न्यू ट्रेंड आमचो आयिल्लो आसा स्टिकर्स धाडपाचे ओर ते इमोजीज आहा ते धाडपाचे. उतरां न्हू तीं, पूण तातूंतल्यानूय जायते फावटी आमी हो संदेश कम्युनिकेटींग फोर्स जो तितून आसा तो एकामेकाक दिता. हीं उतरां, हे इमोजीज, हे स्टिकर्स जेन्ना आमी एकामेकाक पाठयता तेन्ना एके भाशेन आमीच आमचें जिवीत वो आमचो स्वभाव, आमचो कॅरेक्टर एके भाशेन दुसऱ्या लागीं वाडटा. आयची वाचपां भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो आनी वाडलेल्यांनो हीं वाचपां आमकां खरीच भाशेन आमचें जिवीत सारकें मांडूंक परतून आनी एक उलो मारता. आमी आतां 8व्या सुमानांत आसा साद्या काळाच्या, आनीक 3 दिसांनी आमी कोरेजमाच्या काळान भितर सरता. आनीक एक फावटी आमकां उलो आमच्या जिविताचेर सारकी नदर मारूंक आनी जंय तें आंकडें तिकडें गेल्लें आसा तें जाग्यार हाडूंक, निठायेर हाडूंक. आनी तातूंत पयलें आमचीं उतरां. हाच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान आमी आयकता उतरां. उतरां एके भाशेन जो कुंभार माती घेता आनी आयदण करता. ज्या मेरेन ती माती कुंभाराच्या हातान आसा जाय तसलो आकार ताच्यान दिवपाक जाता, एनी शेप. आनी जरी तर तो आकार जो दिला तो जरी तर ताका आवडोंक ना वो तो आकार तो करूंक सोदिनासलो जाल्यार ताच्यान तो परतून मोडपाक जाता, रिमोल्ड. तो जरी तर वाज कोत्तालो तो वाज जातलो, बुडकुलो कोत्तालो बुडकुलो जातलो. आनी एक फावटी जो आकार तो दिवपाक सोदतालो तो ताका दिश्टी पडलो, मागीर हें आयदण वो हेची केल्ली वस्त आसा मातयेची ती भाजूंक वेतली, बेकिंग. एक फावटी बेकिंग जालें, एक फावटी भाजून जालें, मागीर ती शेप मुदार करपाक जायना, मागीर रिमोल्ड करपाक जायना. पूण मागीर जाता तें फकत ब्रेक करपाक, फोड आनी भायर उडय, परतून ताका आकार दिवपाक जायना. ह्या पासत आमचीं उतरां जीं आसात आनी आमच्यो करण्यो ज्यो आसात आमच्या उतरांतल्यान येतात ते आमचें जिवीत आकारून हाडटा. देखूनच ती इंग्लिजींतल्यान म्हणणी म्हणल्या ती, द वर्ड्स दॅट यू हॅव स्पोकन यू आर द स्लेव ऑफ इट. जालो आकार दिवन जालो, हें उतर बेस्तेंच उलयलां म्हूण मागीर आमकां जायते फावटी बेजेसांव भोगता. हांवें कित्याक म्हणलें हे भाशेन? ना सायबा रागान म्हणलें, राग येयलो आनी कळोंक पासून हांवें हीं उतरां म्हणलीं म्हूण. ओ हांवें ही वागणूक दुसऱ्याचो हांवें केली म्हूण खबर पासून ना, रागान जालें, रागाचेर येता सगलें. आनी घडये खरें रागान जाता आनी त्या वेळार हो राग जो आसा तो आमचें जिवीत मुखार व्हरता आनी ताका जाय ते भाशेन जाता. म्हणटच आकार, द शेप दॅट यू शूड गेट हॅज बीन चेंज्ड ऑर डिफॉर्म. देखूनच आमचें जिवीत देवाक जाय तसलें जावपाक जाय. देव जरी तर आमचो कुंभार जाल्यार आमी ती माती जाका तो हो आकार दिता. देखून नीत जावपाक जाय, जस्टीस इम्पॉर्टंट. आनी निती पासत आमी जेन्ना वावुरता ओ नितीक लागून जी आमकां करपा मेळटा ती घेवन आमी मुखार व्हरता तेन्ना आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचेंय जिवीत आमी आकारूंक पावता. म्हणजे आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं आनी वागणुके वरवीं आमी दुसऱ्यांचेर प्रभाव घालूंक पावता. वी आर एबल टू इन्फ्लुएन्स द लायव्स ऑफ अदर्स.
भुरग्यांनो आनी वाडलेल्यांनो, आयज पासून तुमच्या जिवितांत कितले तुमी दुसऱ्यांचेर प्रभाव घातला. वॉट इज द इन्फ्लुएन्स दॅट यू हॅव पूट बाय युअर वर्ड्स एंड युअर डीड्स ऑन अदर्स. चिंतून पळयात केन्नाय. हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरयता आसतना मोरणां लागीं उलयता. ए मोरणां, तुजें जैत खंय? ए मोरणां, तुजें कूस खंय? तातूंत ताणें जबाब दिला, मोरणाचें कूस पातोक आनी पातकाचें बोळ समोर. म्हणटच मोरण जरी तर आमकां येतलें जाल्यार पातोक हाडटा. कूस लायता तें पातोक, आनी ह्या पातका वरवीं आमचेर मोरण येता. आमी आतां पातकी सगलीं आमी म्हणटले, पूण आमी सगलीं मरोंक ना, आजून पासून जिवी आसा. पूण हे पातकाचें कूस तें आमचे भितर जेन्ना येयलां, आमचे भितर मरण भितर सरलें. पूण ह्या कुसांतलें वा ह्या पातकांतलीं जरी तर आमी मेकळीं जातल्यो जाल्यार समूर्त आसा. जशें आमकां भाग्यून पावलो म्हणटा, पातकाचें बोळ समूर्त. असोक्त जायत आमी, पातकी जायत आमी, पूण समूर्त आमचे मुखार आसात, ती आमकां बोळ दिता ह्या मरणांतलीं वाचूंक आनी ह्या मरणांतलीं भायर सरूंक. आनी ह्या मरणांतलीं भायर सरप म्हणल्यार व्हडांतलें व्हड आमचे मुखार जें देणें आसा तें क्रिस्ताचें जैत ह्या कुर्साचेर. जेजून ह्या कुर्साचेर जें घेतलें तें मरण. पातकाक लागून न्हय, कित्याक ताणें पातक करूंकूच ना, पूण आमच्या पातकाचें सगलें आपणाचेर घेवन ताणें मरण आपणायलें. पूण ह्या मरणा वरवीं ताणें जैत मेळयलें. आनी हें जैत कसलें? हें जैत पातकाचेर आड, मरणाचेर आड, हें जैत अनितीचेर आड. तर आमी हें जैत घेवचे पासत आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां कांय बरी शिकोवण दिता. आनी शिकोवण दिता आसतना ही वपार सांगल्या 2 जाण कुड्ड्यांची. आमी कुड्डी काय दिसती पडटा काय आमकां हो संवसार? दुबाविरेत आमकां सगल्यांक दिसती पडटा. आयज आमी हिंगा मिसाक आसा ती थोड्यांक ओकलां घालची पडटा सारकें दिसचें पासत. पूण आमकां दिसती पडटा. आमकां आमच्या ह्या दोळ्यांनी दिसती पडटा त्याहून आनिकूय आमचे दोळे आसात. आमचे स्पिरिच्युअल आयज आमी म्हणटा, आमचे भितरले दोळे. आमकां जिवीत जें दिसती पडपाक जाय तें, आमच्या जिविताची वागणूक कशी जावपाक जाय, कितें करपाक जाय, वेर इज अ मॉरॅलिटी, हें जरी तर आमी करतले जाल्यार ते आमकां भितरले दोळे आसात ते जाय, कुसेसाचे दोळे. आयज आमी कितेंय विचून काडटा तितून, आनी ज्यो करण्यो आमी करता, जीं उतरां आमी उलयता, कोण आमकां ही वाट दाखयता? हो प्रश्न जेजूचो. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता? दुबाविरेत जाता. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. पूण एक कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याचो आदार घेवन ती वाट चलपाक सोदता जाल्यार दोगूय जाण फोंडान पडपाक शकतात. म्हणटच वाट दाखयता तोय फोंडान पडलो आनी वाट सोदपाक आयल्लो तोय फोंडान पडलो. देखून तुका वाट दाखोवपी आसा तो तुज्याहून इल्लो तरी सुबेज दिसती पडटा तसलो आसपाक जाय. दोळ्याची इस्त न्हय, पूण जें कितें संवसारान घडटा, जें कितें आमच्या जिवितान घडटा, जें कितें तुज्या खासगी जिवितान घडटा, एक भुरगो कसो, एक वाडलेलो तरणाटो कसो, एक वाडलेली कशी, तुज्या जिवितान जें कितें घडटा तें तुका वाट सारकी दाखोवपाक. कोणाशी वेता काय आमी वाट ही पळोवपाक? आमी विचून कोणाक काडटा ही वाट दाखोवपाक? भाव भयणीनो, जायते फावटी दिसून येता आमकां जरी तर कोणें आमची चूक काडून दाखयली जाल्यार वायट दिसता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जे कोण चूक काडून दाखोवपी आसा तांकां म्हणटा, तूं तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसात तें किसोर कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना? हेंच मानून घेवन जायतीं जाणां शुभ वर्तमान मानून घेतलेल्या भाशेन दुसऱ्यांक आनी सांगना. देखीक आवय बापूय आयज भुरग्यांक सांगना. भुरगीं आमची चुकतात पूण भुरग्यांक सांगना. कित्याक? म्हज्या दोळ्यान पाटी आसा. आनी जेजून सांगलां, तुज्या दोळ्यान पाटी आसतना तुज्या भुरग्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काड नाका. जायतीं जाणां सांगपाक फाटीं उत्तात. पूण भाव भयणीनो, एक समजून घेवपाक जाय तें आमी हें शुभ वर्तमान बरे भाशेन जेजून सांगूंक ना दुसऱ्यांचे चुकी काड नाका म्हूण. जेजून सांगूंक ना तें किसोर काड नाका म्हूण तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें. फकत इतलें सांगलां, पयलीं तुजी पाटी काड आनी मागीर तुज्या भावाचें किसोर काड. दोनूय काडपाक गरजेच्यो.
म्हणटच आमकां जबाबदारी आसा ती न्हयच फकत आमची आनी आमच्या पातकाची, आमच्या चुकीची, जाचे वरवीं आमी कुड्डी जाल्लीं आसा तितलीच न्हू, आमकां जबाबदारी आसा जें किसोर म्हज्या भावाच्या भयणीच्या दोळ्यान पडलेलें आसा ताची जबाबदारी आसा. पूण ती जबाबदारी बरे भाशेन पाळचे खातीर जबाबदारी बरे भाशेन पाळचे खातीर आमच्या दोळ्यान जें आसा, आमच्या दोळ्यान पाटी आसा, वो आमचें जिवीत जण एकल्याचें निटायेर घालपाक जाय तें पयलें करपाक जाय. म्हणटच दोनूय वाटेन जरी तर आमी काम करपाक जाय जाल्यार हांव कोण, हांव खंय आसा हें सगल्या वेळार हांवें जाणा जावपाक गरजेचें. म्हजें जिवीत निटायेर आसा. कशे भाशेन कळटलें? फळां पळय तुज्या जिविताची. जशें बरें झाड बरें फळ दिता आनी खंयच्याय एका झाडाक तें बरें वो वायट म्हूण समजतलें जाल्यार ताच्या फळां वरवीं कळटा. आमी आमचीं फळां दाखयता. फळां दिसती पडटात. झाड भितरल्यान तावन वाडटा. झाडाचे भितरल्यान तावन वाडटा तो आख्खो प्रोसेस जो आसा, मेटाबॉलिजम आसा, तो आमकां दिसती पडना. तें आपले आपण जाता. झाड वाडटा, ताका फुलां येतात. फुलां येयल्या उपरांत आमकां दिसती पडटात आनी फुलां आसा तीं फळां जाल्या उपरांत तीं फळां आमी ताचो आनंद घेता. म्हणटच आमकां दिसती पडटा तीं फुलां आनी फळां. जे भाशेन आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो आनी आमची वागणूक जी सगल्यांक दिसती पडटा. आमचीं उतरां आयकोंक येतात दुसऱ्यांक, तीं फळां. जाल्यार ताचे वरवीं आमच्यान जाणा जावपाक जाता हांव बरो काय हांव वायट. वो दुसरो जो आसा जाका हांव पळयतां तो बरो काय तो वायट. ताची फळां पळय, ताची फुलां पळय. भाव भयणीनो, आयज जायते फावटी आमी कुड्डी जाल्लीं आसा. आमकां दिसती पडटा, आमचेंय जिवीत दिसती पडटा, दुसऱ्याचेंय जिवीत दिसती पडटा. पूण जायते फावटी आमचें कुड्डेपण नको आसलेल्या भाशेन. आय डोंट नो, म्हाका खबर ना. जायत्यांक कडलो हो जबाब येता प्रश्न विचारीत जाल्यार आय डोंट नो. आनी आय डोंट नो म्हाका खबर ना कित्याक येता? बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू फेस. आमकां ताका फुडो करपाचें ना. आमकां भिरांत दिसता, लॉस दिसता, वो आमी ल्हान जातलीं दिसता, आमी लजेक पडटलीं अशें दिसता. देखून थोड्या प्रश्नांक जबाबूच दिवप ना, ओग्गी रावपाचें. पूण जेन्ना वायट करपाक आमकां सोयेक मेळटा त्या वेळार लॉस दिसना जायते फावटी. आयज जांचे फाटल्यान आमी वेता, आयज आमचे जे वडील आसात, लिडर्स आसात, जांकां आमी फॉलो करता, आयज तांचें जिवीत पळयात. आयज कितें शिकयतात आमकां? भोव करून आमचे विचून काडलेले जे आसात, वेगवेगळी आमच्या समाजाची जबाबदारी तांचे लागीं दिल्ली आसात, कितें शिकयतात आमकां? कोणूय जरी तर बरें शिकोवपाक सोदता जाल्यार ताचेर आड. फाटींच आमी पळयलां एकलो हिंदू भाव उदय भेंब्रे, तो उलयता, एक सोत आसा तें सांगता, हिस्टॉरिकल फॅक्ट. पूण तो उलयला म्हूण ताचे लागीं घोडे भासाभास करपाक जाताली. आनी कोण येता आनी आपणाची केस्तांवां, दादागिरी. आनी जे कोण दादागिरी करता तांकां आमचे लिडर आसा ते बरे भाशेन सांबाळटा, प्रोटेक्शन आसा तांकां. थोडे फावटी पुलीस पासून तांचे बराबर येतात, जे कोण वायट करतात ते. ज्यो चुकी आसात, आयज आमच्या पर्यावरण पाड घालपाच्यो ज्यो चुकी आसात, ताका आमी घोडे डिव्हलपमेंट म्हूण नांव दिल्लो आसा, चुकीचें आसा. बेकायदेशीर जायतें काम चलता आनी कायद्यान जरी तर ते समर्थीन आमी इस्कुटावन भितर वचत जाल्यार कायदो सरळ सांगता आमकां हें चुकीचें दिसती पडटा आमकां. तरूय पूण जें कितें आड आसा, जें कितें चुकीचें आसा, तेका सांबाळपाक जांच्या हातान पदवी आसा ते मुखार आसात. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो, हेंच बरें झाड आसा तें, वो जो कोण बरो मनीस आहा तें आपल्या बऱ्या भांडारांतलो बरें काडून दाखयता. आनी जो कोण वायट मनीस आहा तो आपल्या वायट भांडारांतलें काडून दाखयता. देखून निमणी वोड आयच्या शुभ वर्तमानाची म्हणटा, बरोन ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हणटच जें कितें आमी उलयता, ज्यो मॅसेजीस आमी दुसऱ्यांक दिता, वो जें कितें आमी गोडे ते इमोजीज आनी ते स्टिकर्स धाडटा, आमच्या काळजान जें भितर आसा तेंच तातूंतल्यान सावन भायर सरता. देखून चोत्राय दवरची. आमी जण एकल्यान आयज चोत्राय दवरपाची गरज आसा. म्हजें जिवीत कितें हें हांव दुसऱ्या मुखार म्हज्या उतरां वरवीं, म्हज्या करण्यां वरवीं, म्हजे वागणुके वरवीं दाखयता. देखून जरी तर कितेंय वायट आसा जाल्यार ती पाटी, आमच्या दोळ्यान पडलेली पाटी कशी, देखून ती पाटी काड.
म्हणटूच जरी तर ह्या कसल्याय वायटाक लागून आमच्या जिविताचें फळ वायट जाल्लें आसा तें सारकें जावपाक आमकां सयेग आसा, बरें फळ दिवपाक आमकां सयेग आसा. कित्याक आमचे मदलो कोणूच वायट झाड म्हणलेलें ना, आमी सगळीं बरीं झाडां. त्या देवान आमकां रचल्यांत बरीं झाडां. देखून बरें फळ दिवपाक आमची तजवीज जावपाकूच जाय. पूण ही तजवीज जरी तर आमी करना, हे एफर्ट्स आमी करना बरें फळ दिवपाक, जाल्यार आपल्या आपण आमची फळां आसा तीं वायट जातात. तर ही कृपा भुरग्यांनो वाडलेल्यांनो आमी आमकां मागुया, आमच्या जिविताचें फळां बरीं जावं दी. आनी हें करूंक जें कितें वायट आमच्या जिवितान आसा तें पुसून काडूंक आमी जण एकल्यान प्रयत्न करचो. आनी तेन्ना आमच्या जिविताचीं फळां बरीं जातलीं. आनी आमच्या जिविताचीं फळां बरीं जावपाक ह्या आल्ताराचेर जेजू जें आमकां आपल्या जिविताचें फळ दिता ताचेरूय नदर मारून तें आमच्या जिवितान घेवया. सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलतलो. आनी ही खुणां जेजूच्या जैताची खुर्सार, ताका मेळिल्ल्या जैताची खुर्सार, ताणें मोर्नाचेर पातकाचेर व्हेलेल्या जैताची खुणां. एक खुणेन जेन्ना आतां आमी वांटो घेता तेन्ना एक सदांची आनीक एक चाल जाली जाल्यार कांयच फायदो ना. पूण हें जेवण जें आयज ह्या आल्ताराचेर घडटा, ह्या देवाच्या उतराची जी मोडणी आयज जाल्या ती आमचें जिवीत भितरल्यान तावन जरी तर बदलता आनीक आमच्या दोळ्यांतल्यो पाट्यो आनी किसरां आसा ती काडटा, जाल्यार आमचेच पासत पयले सुवातेर आमी उबी रावंक शकता. आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक बरें जावचें पासत, दुसऱ्या सवेंची आमकां जबाबदारी आसा ती पाडूंक आमकां हें जेवण घोटाय दिता ती घेवंक आमी तयार जावया. हे भेटवणेंत उंड्या सोऱ्याचें आमचें जिवीत, आमच्या जिविताचें वायट आनी बरें बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या पुता आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोवी सांबाळलो, आंकवार मरितान चलमलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, दुयेंतांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भक्तीपणान देवा मुखार दवरुया. सुम्याच्या सेवेक करूंक, सुम्याची सेवा करूंक तुमी निर्फळ वावर कोची नात म्हूण तुमी बरीं जाणा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी केल्ल्या बावाटी वावरा वरवीं पोरजेच्या जिवितान बरीं फळां उत्पन्न जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान फोटिंगपणाच्यो भासावण्यो दिनासतना स्वताच्या पावलांनी चलोवंक आपल्या स्वताच्या वावरांतल्यान बरीं फळां उत्पन्न करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ही जेजूची उतरां गोठ आमच्या काळजान मनांत रिगून आमच्या सुम्या जेजू भाशेन बरीं मनशां जावं
आनी बरें फळां उत्पन्न करूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. शिकोणपूण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उरतलो. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दोबाजीक दाखोवणेन हालींच आमी वांटो घेतलो. ताच्या भक्तिवंत पावलांची आमी देख घेवंक सुम्या जेजू सारकीं आमी जावंक बापाचें बोड आनी कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. कितें भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया सगळे जे एक्टिविस्ट आसात तांचे पासत. ते सगळीं ह्या दिसांनी कोणाची किसरां आनी पाट्यो दोळ्यांतल्यो आसात त्यो काडपाक एक आदार कसो जातात. सोत उलयतात आनी जें कितें चुकीचें आसा आमच्या गोंयांत जें चलता ताचेर आपलो निशेध मारतात. निवळ जावपाक एक आदार ह्या सगळ्या एक्टिविस्टांक आनी भोव करून जे कोण चुकी काडून दाखयतात तांकां देवान राखूंक सांबाळूंक आनी तांचे वरवीं देवाचो ताळो आमी सगल्यांनी आयकूंक आमकां कृपा मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भुरग्यांनी ह्या वेळार करीत भाशेन तुमच्या आवय बापाय पासत मागात जी तुमकां जायते फावटी करेक्ट करतात, तुमच्यो चुकी दाखयतात, सांगतात तुमकां दॅट समथींग इज रॉंग. आवय बापायनू तुमच्या भुरग्यां पासत मागात ज्या भुरग्यांक तुमी बरी देख दिवपाक जाय आनी तुमचेंच जिवीत जायते फावटी तुमकां आडकोड जाता. ह्या भुरग्यांक बरी देख दिवपाक ह्या भुरग्यां पासत आनी तुमचे पासत मागात. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजता ती मागणी तूं दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तळून घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकले. तुकाच बापा सोड मोचे तुजेच ते कोताशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कशे तुजो मोयको पोरको करून शुकोबो सगळ्या दिवून. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांची पदवी दिनवाशी काळ जावन आमी स्तुती गायता. Bovin, 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 tot barazo solves potu. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका चोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोर गुटुया. सोम्याचे सुवावे उंडो खाता आनी एकालची पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण कोर गुटला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. The words that you have spoken, you are a slave of it.
the words that you have treasured, you are the master of it. आतां आमी स्लेव जावपाक सोदता काय मास्टर जावपाक सोदता तें आमचेर जोण एकल्याचेर धरलेलें आसा. ही कृपा आमकां मागुया आमी सारको निर्णय घेवंक आनीक जो परिणाम ह्या आमच्या उतरांचो आमच्या करण्यांचो आनी वागणुकेचो दुसऱ्यांचेर आनी आमचेर जाता तो बरो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्याकराच उडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकून कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकून कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू दाखवेल आमी वाटेल, ताच्या जिवानी जिवी. जेजू दाखवेल आमी वाटेल, ताच्या जिवानी जिवी. जेजू दाखवेल आमी वाटेल, ताच्या जिवानी जिवी. आमी दाखवेल तुमी फाटेल, मोचे सवे रिगून रावचे.
jivan ami jivi Trigunavan moche sove Aviraka tujhe sove Fogotoche jivi tujhe Somari so forzatle Jesus da fel ami fate Tacha jivana mi jivi Jesus da fel ami fate Tacha jivana mi jivi Tache lele moche maka Ti samata mae moga Odi pono kochamona Fate benta gochi mama Jesus da quel ami fate Tacha jivana mi jivi Jesus da quel ami fate Tacha jivana mi jivi Anti da quel tu mi fate Voce soferi curasce Benigna Nigumate Nifosate sucundate Jesus da quel ami fate Tacha jivana mi jivi Jesus da quel ami fate Tacha jivana mi jivi प्रार्थूया. काकलुत्सारा बापा, सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दोयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसूया. आयज साद्या काळाचो 8वो आयतार आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज हांकां आमचे दिनवास. फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज म्हणटात ते भाव भयणीनो, आमच्या फिरगोजीन एक जोमो आसा. हो सगळ्या फिरगोजांनी हो जोमो घडलेलो आसा. सांत जुजे वाज आमचो पात्रोण.
ताचें देवसांव आमच्या फिरगोजांनी वाडोवपाक आमचे फिरगोजेन थोडीं जाणां आसात तातूंत मेंबर तुमकां एक उलो फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज ह्या जोम्यान भितर सरपाक आनी सांत जोझेफाजाचें देवसांव वाडोवपाक फुडल्या आयताराक जी पिलग्रिमेज जातली आख्ख्या गोंयभर तेन्ना हे फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफाज खेरीत जबाबदारी घेतले आनी आख्खी मांडावळ करपाक तांचो हात आसतलो तर उलो मारता तुमकां तुमी ह्या जोम्यान भितर सरपाक गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 27,824 रुपया दाबोलीं कपेलान 2,350 रुपया सगळे मेळून 30,174 रुपया फुडलो आयतार प्राचीत काळाचो पयलो आयतार आनी ह्या पयल्या आयताराक आमचे दोन प्रांतांत ही चलपाची यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज घडोवन हाडटात सगळ्या गोंयचे लोक येवन सांकवाडे आमी चलता आनी सांकवाडे चलता आसतना खेरीत भाशेन ही एक बेस्ती पिकनीक न्हय ओ हे एक चालती चाल न्हय आनी जे भाशेन ज्यो वस्तू घडटात आमचे भोंवतणी आमी जाणा हांवें सांगपाक गरज ना तुमकां परतून परतून ह्यो ज्यो वस्तू घडटात तातूंत एक झुंड मेंटेलिटी दाखोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी ती झुंड मेंटेलिटी आसा ती आमी मोडपाची गरज आसा आमी भायर सरपाक जाय झगडीं केस्तांवां करपाक न्हय पूण ही एक स्पिरिच्युअल जर्नी एक स्पिरिच्युअल पिलग्रिमेज आमी जी करता आनी जाता ते भाशेन आमी ह्या पयल्या आयताराक सगळीं भायर सरुया सगळीं कडेन आमी सांकवाडे वचपाक पावची ना जे कोणा लागीं सांकवाडे पासून चलून वचूंक जायना हांगा तांकां पिलग्रिमेज हांगाय बीन दवरलेली आसा जे कोण सांकवाडे वेतात सकाळीं 3:30 वाजता सकयल बस स्टँड आसा थंय तावन सुरू करून चलून मागीर मुखार वयतलीं आनी जीं कोण सांकवाडे वचनात पूण हांगासर हे पिलग्रिमेजीन वांटो घेवंक सोदतात सकाळीं 5 वाजता त्याच जाग्यार तावन आमी सुरू करून आल्तो चिकाली मागीर रेजिना मंदी तावन सकयल देवन आमी मिसाची भेट 6:45 वाजता भेटयतले फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस 6:45 वाजता सांत कुरिस समुदाय पेंटा मिनीन जेजूस समुदाय फोंडये दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक दोतोनीचीं भुरगीं चोत्रायदोरची फुडल्या आयताराक 9 तारखेर भुरग्यांक दोतोन आसची ना दोतोनीच्या भुरग्यांनी आनी आवय बापायनी खेरीत भाशेन चोत्रायदोरची तशेंच संदेशकारांनी आयज दोतोनच्या भुरग्यांची आमची एग्जाम जाता भुरगीं सगळीं बरे भाशेन तुमची एग्जाम करात ही एग्जाम घडये आमच्या इस्कॉलान जाता तेसली एग्जाम न्हू पूण खेरीत भाशेन जें कितें वर्सभर शिकल्यात ताचो एक उगडास करून तें आमच्या मनान जें कितें आमी घेतलेलें आसा ताची आमी फळां दाखोवपाचो आयज हो दीस 16 तारखेर दोतोनीच्या भुरग्यांक प्रॅक्टीस आसतली त्याच बरोबर कुर्साची वाट ही प्रॅक्टीस एन्युअल डेयाची एन्युअल डे भुरग्यांचो जातलो 23 तारखेर 23 मार्च सकाळीं 8:30 वाजता पवित्र मिसाची भेट देवाक दिन वाचून आनी त्या उपरांत कॅटिकॅटिकल एन्युअल डे प्रोग्राम आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सगळ्या आवय बापायंक आमचें आमंत्रण 23 तारखेर सगळ्यांनी येवपाक आनी 16 तारखेर तुमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टिसीक धाडपाक दर बुधवाराक आमचे 6:30 वाजता सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जाता आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता तुमकां सगल्यांक आनीक एक पावटी उलो येवन जेजू बराबर वेळ सारात जायते जाणां जीं येयल्यान तांकां जायतीं देणी मेळ्ळ्यान आनी तें तांणी आमकां सांगलेलें आसा तुमकांय जेजू बराबर येवन वेळ सारूंक आनीक एक पावटी उलो मारता तशेंच आतां कोरेजमाच्या काळान आमी भितर सरता दर शुक्रारा सांजेर 5:30 वाजता कुर्साची वाट आनी पवित्र मिसाची भेट जातली तशेंच तुमच्या समुदायांनी तुमी कुर्साची वाट करतात तेन्ना सगल्यांनी जाता ते भाशेन तातूंत वांटो घेवचो 5 तारखेर बुधवार शिंजेचो बुधवार एश वेनिसडे 2 मिसां इगोर्जेन जातलीं पयलें मीस सकाळचें 6 वाजता मांडावळ करूंक PPC दुसरें मीस 7:30 वाजता
मांडावळ करूंक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स. 400 वर्सांची आमची भावार्थाची समोरमणी आमी करता आसतना आमचे फिरगोजीन जितले जाण प्रोफेशनल्स आसात, वेगवेगळे तरेचे प्रोफेशनल्स आमचे फिरगोजीन आसात, तांकां मान दिवंक आनी तांचे पासत मागून आमी 10 होली वेनिसडेज हे घडोवन हाडटा. दर एक बुधवार एक प्रोफेशनाक भेटयल्लो आसा. तुमी वेगवेगळे तरेचे प्रोफेशनल्स आसात, तर तुमकां जो दीस लागता त्या दिसाक तुमी चुकयनासतना येवचें. त्याच बरोबर दुसरे प्रोफेशनल्स आसात तांचे पासत आमी हो दीस भेटयता तेन्ना तांचे पासत मागूंक आनी तांचे बरोबर तुमची घोडे घरचीं आसात तेन्ना तुमी येवचें आनी जेजू बरोबर आमी हो वेळ सारचो. ताची मांडावळ हे भाशेन जातली. 12 तारखेर तावन आमी सुरू करता. 12 तारीख भेटयल्ली आसा. एड्युकेशनल सर्विसीस सगळे मॅनेजमेंट, टिचर्स, ऑफिस स्टाफ, MTS सगळे जे आसात एड्युकेशनान, तशेंच भुरगीं स्टुडंट्स तुमकां सगळ्यां पासत 12 19 मार्च हेल्थ सर्विसीस, डॉक्टर्स, नर्सीस, पॅरामेडिक्स, फार्मासिस्ट आनी दुसरे जे कोण हेल्थ सर्विसीसान वावर करतात. 26 मार्च एंटरटेनमेंट सर्विसीस, म्युजिशन्स, बँड्स, सिंगर्स, डेकोरेटर्स, इव्हेंट ऑर्गनायझर्स सगळे जे एंटरटेनमेंट सर्विसीसाक लागतात तांचे पासत. 2 तारखेर एप्रिलाचे 2 एप्रील कन्स्ट्रक्शन्स एंड रियल एस्टेट्स, सगळे तरेचे जे रियल एस्टेट बिल्डर्स, वर्कर्स, प्लंबर्स, कार्पेंटर्स आनी प्लॅनर्स हांकां सगळ्यां पासत. 9 तारखेर एप्रिलाचे इंजिनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स. 30 तारखेर एप्रिलाचे फार्मर्स एंड फिशरमॅन. 7 तारखेर मायाचे हॉस्पिटॅलिटी सर्वीस, हॉटेल्स, ट्रॅव्हल, होमस्टे, लॉजीस आनी हेर ट्युरिजम रिलेटेड ज्यो सर्विसीस आसात तांचे पासत. 14 फायनान्स सर्विसीस, बँकर्स, अकाउंटंट्स आनी दुसरे. 21 मे ज्युडिशियल अँड सेक्युरिटी सर्विसीस, जजीस, एडवोकेट्स, पुलीस, गार्ड्स, डिफेन्स आनी दुसरे जे कोण ज्युडिशियल अँड सेक्युरिटी सर्विसीस लागतात तांकां. 28 मे पॉलिटिशियन्स, प्रेस अँड पब्लीक सेक्टर्स. तर हे दीस आमी मांडलेले आसात ते तुमकां कळटले. आमच्या कम्युनिटी ग्रुपाचेर ते आमी शेअर केल्ले आसा. हातूंत वांटो घेवपाक आमचे फिरगोजेचे तशेंच तुमचे कोणूय कलिग्स आसात आनी तातूंत वांटो घेवपाक सोदतात जाल्यार तांच्यांनी येवपाक जाता. तुमी तांकां आमंत्रण दिवपाक जाता. हे होली वेनिसडेज जे आमी मनयतले तातूंत वांटो घेवपाक एंड कम एंड गेट ब्लेस्ड. आयज सांजेर 5 वाजता आमची PPCची पॅरिश असेंब्ली जातली. PPC मेंबर्स तशें सगळे कॅट मेंबर्स, सगळ्या कॅट मेंबर्स जे आसात तांकां खेरीत उलो चुकयनासतना तुमी हे जमातीक आयज सांजेर 5 वाजता येवंक. तशेंच सगळ्या PPCच्या वांगड्यांक ह्या आयच्या सांजेच्या पॅरिश असेंब्लीन वांटो घेवपाक सगळ्यांनी चुकयनासतना येवचें. खेरीत मिसां ह्या सुमारान 3 तारखेर सकाळीं 8 वाजता ऑलिव्ह पार्क पयल्या वर्साचे मीस. 8 तारखेर मार्चाचे 8 वाजता आंतोनियो लुकस 3ऱ्या वर्साचे मीस. समुदायाची जमात 5 तारखेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट साल्वादोर लुकस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. आपली देणगी इगोर्जेक दिल्या एका बऱ्या देखणारान 10,000 रुपया आनी गूड सॅमेरिटन फंड हाका 10,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. 400 वर्सांची समरमणी करता आसतना आनीक एक काम आमी आमच्या हातान घेतलेलें आसा. तुमी जे बसलेले बांक आसात ते पॉलिश करपाक. तातूंतलो दुसरें सॅक्शन आसा तातूंतलो पयलो बांक एक करून दवरलेलो आसा. तुमी तो पळोवचो. ती पॉलिश करता तेन्ना तो बांक कसलो आसतलो आनी सद्याक आमी आतां बसतात ते आमचे इतल्या वर्सांचे बांक कशे आसा जाल्यार हे पॉलिश करपाक एक बांकाचे आमकां 3,000 रुपया पडटात. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर खुशी आसा हे 400 वर्सांच्या समरमणीच्या वेळार जेन्ना आमी हे पॉलिश करता तुमची देणगी दिवपाक जाल्यार तुमी मुखार सरचें आनी आमच्या ऑफिसान कळोवचें. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता इग्रेजा एलेक्स पेरेरा आनी फामील, आसोय एल्विरा गोन्साल्वीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. सगळीं उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवीदार दिव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवाचे मागणे सगळी आमी बराबर करुया आनी एक पावटी ह्या उत्सवाचे मागणे करता आसतना आमच्या पाप साहेब बापासत मागुया. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सोवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां थकोनासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गान नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा परजोडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6 पेज नंबर 88. देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजूचो आमकां विजय. देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजूचो आमकां विजय. जेजूचो परमोळ आमी सोकले कोडे शिपलो मेता. जेजूचो धूप आमी जिवीत दिवूंक लासता. देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजूचो आमकां विजय. देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजूचो आमकां विजय.